मस्त तांच्या सपनांचो प्रश्नांक जाप दिली आसतली आणि तुम्ही अतिशय सुंदर सांगले की इट इज नॉट नेसेसरी की ताका आसा म्हणजे तुमकां प्रॉब्लेम आसलो एज फार एज इफ आणि 110 आय थिंक म्हणजे इतकं पॅनिक जावपाची सिच्युएशन दिसना तरी पण तुम्ही डॉक्टर सांगला त्या प्रमाणे सल्ल्या प्रमाणे पहिले ते काउंट हे टेस्ट करून घ्या आणि ऑलमोस्ट यू कॅन ऑल्सो गो फॉर स्पर्म काउंट बरोबर मागीर डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा हॅलो हॅलो या हांव दोतोर तुमकां दोगांयक नमस्कार 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 म्हाका एक प्रश्न विचारपाक जाय की डायबिटीस पळय आसा न्ही ती हेरिडिटरी आसल्यार येता अशें म्हणटात पण हेरिडिटरी ना तांकांय बी जाता हालीं ती कित्याक लागून तो एक प्रश्न आनी दुसरो प्रश्न म्हजो असो आसा की डायबिटीस चड आसत 180 200 बी जाल्यार दोतोर इन्सुलीन दितात आमी ते इन्सुलिनान मागीर कितें हें आतां संवय जाता मागीर लागू पडना बी अशें कितें आसा चड परत घेतल्यार आनी इन्सुलिनाच्या बदलाक गुळयो नात ताणें डायबिटीस कंट्रोलान हाडूंक शकनात प्रश्न बरो आसा पहिल्या प्रश्नाची जाप आमी सुरवातीकच दिला अशें म्हटलें जाता कारण आमी सुरवातच केल्ली की डायबिटीसची कारणां कितें काय म्हणून कारण जे प्रमाण वाडपाची कारणां कितें एक आसा तरी पण थोडक्यान तुम्ही रश करू शकता आता तुम्ही जे प्रश्न विचारले पहिलोच प्रश्न की डायबिटीस घराण्यान नसल्यार सुद्धा येतात आता हांव एकच विचारतात म्हाका फक्त माझ्या आज्यापर्यंत खबर आसा माझ्या पणजेचे कांयच खबर ना किंवा माझा पणजो सुद्धा आसत जाल्यार तेजे कितें डोज तेजे कितें डिजीज असले आमकां केन्नाच खबर सुद्धा ना बरोबर सो इट इज लायक दॅट सरजी तू बाबा तुजे बाबा पर्यंतच साधारण खबर आसता आज्या पणज्यांनी खबर आसता सो तांकां कदाचित असं जाल्यार सुद्धा तुका येऊ शकता दिस इज द आन्सर ऑफ हेरिडिटी पार्ट इट इज नॉट नेसेसरी फक्त आपल्या आई बाबूच असं अशें ना सेकंड प्रश्न इन्सुलिनचे जे विचारले तुवें बरो प्रश्न विचारलो आता बघा कशें आसता जाणा डायबिटीज जाता कित्याक हे एक मेन कारण आदी जर सोदत जाल्यार इन्सुलिनच ॲक्च्युली ट्रिटमेंट पॅनक्रियाज म्हणून जो भाग असता पोटा भितर थंय त्या पॅनक्रियाजान बीटा सेल्स म्हणून असता जो इन्सुलिन तयार करता आणि थोड्या कारणा खातीर ते इन्सुलिन तयार करपाचे सेल्स हळूहळू मरपाक लागतात हजार कारण आसा ते आता सांगीत रावत जाल्यार आमचो एपिसोड सोंपतलो पण जेन्ना तो बीटा सेल्स हळूहळू करून कमी जाता आणि इन्सुलिन तयार जायना तेव्हा रक्तातले शुगर वाढूंक लागता बरोबर आता हे रक्ताचे शुगर कंट्रोलान हाडटलो जाल्यार हाका दोन ऑप्शन असतात एक तर जे कितें बचा कुचा बीटा सेल्स असतात तांकां हळूहळू करून स्टिम्युलेट करप बाबा इन्सुलिन तयार कर रे म्हणून आणि ना जाल्यार डायरेक्ट भायल्यान इन्सुलिन घेवप सो आमी नॉर्मली कितें करतात आदी थोडे शुगर जर साधारण 150-200 भितर सुद्धा जर असत जाल्यार आमी आदी गुळयो दिवन पळयतात म्हणजे जे कितें बचा कुचा सेल्स असतात तांकां जर हळू स्टिम्युलेट करीत जाल्यार थोडे वर्सां काडू शकतात ते आणि जेन्ना जेन्ना ते उरलेले बीटा सेल्स सुद्धा हळूहळू करून मरूंक लागत आणि जर बीटा सेल्स कुछ बी बचा न्ही अशी स्थिती जर येत जाल्यार मागीर आनी ऑप्शन उरना इन्सुलिनच घेवचे पडटा ना जाल्यार सगळे कॉम्प्लिकेशनां सुरू जातले तुमकां आणि एकदा इन्सुलिन स्टार्ट करप हे पाप न्हू करेक्ट हांव म्हाज्या सगळ्या मित्रांक किंवा ऑडियन्स जे कोण आयकपाक सोदता हे प्रोग्राम तांकां सांगपाक सोदता की इन्सुलिन घेवप म्हणजे पाप न्हू फॉरेन कंट्रीजान कोणच गुळयो घेवंक सोदिनात डायबिटीज जाले दे वॉन्ट गुड क्वालिटी ऑफ लायफ डायरेक्ट इन्सुलिन घेतले की आयुष्यभर बरे उरतात इन्सुलिन प्रिव्हेंट्स कॉम्प्लिकेशन इन्सुलिनाचे कितलेशेच बरे बरे गुण आसात त्यामुळे इन्सुलिन घेवप हे पाप न्हू आणि डॉक्टरान जर एडवायस करीत तुमकां इन्सुलिन घेवंक जाय तर ती घेवंकूच जाय आणि संवयचेर पडटा हो एक्चुअली तशें धरूच नाका आता फाल्यां जर म्हणीत हांव बाबा तूं जेवू नाका सद्दां संवयचेर पडटा कितें जेवता अशें म्हणू शकना कोणी सो इन्सुलिन हे शरिराक जर जाय जाल्यार ते जायच आणि इन्सुलिन घेऊनच सगळे प्रकार बरे जाऊ शकतात बरोबर म्हणजे म्हाका दिसता तुम्ही सांगले ते मत खुबशा लोकांक समज की ना इन्सुलिन टॅबलेट म्हणजे एक तांकां दे आर रिलेटेड टू टेक इंजेक्शन्स बरोबर म्हणजे तांकां दिसता इंजेक्शन घेवप म्हणजे कितें आनी दुसरें म्हणजे तो डोस एडजस्ट करून घेवप हे ते मातशें बरें तांकां अशें म्हणजे फॉरेन लोकांचे कितें आसता म्हणजे तांकां ते एक अवेरनेस आसता आमच्या लोकांक तितकें म्हणजे टॅबलेट घेतले काय काम जालें अशें तांकां सिस्टम जाय आसता बरोबर होपफुली इन फ्युचर लेट्स होप दॅट समथींग ऑफ दॅट सॉर्ट विल कम डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयल्लो आसा हॅलो हां विचारात उलयता हांव म्हाका 7 वर्सां जाली डायबिटीज आसा परत एक चलो आसा 10 वर्साचो पण म्हाका आनी एक भुरगें जाय आसले तुका कितली वर्सां म्हटले 10 वर्साचो एक चलो आसा हय तुका कितली वर्सां 32 हां म्हाका एक भुरगो जाय आसले म्हणजे भुरगें जाय आसले म्हाजो प्रश्न आसा की हांवें तो चान्स घेवचो काय म्हणून हांव इन्सुलीन घेता हां आनी कंट्रोलान आसा शुगर कंट्रोलान म्हटल्यार आत्ता हांवें 9 तारखेक चेक केल्ली 135 आसा उपाशी पोटार अच्छा पण इन्सुलिन डोस तुम्ही ऍडजस्ट केला तसो म्हणजे डॉक्टरान तुमकां सांगला ऍडजस्ट करपाक कमी जास्त काय कशी सिच्युएशन कशी आसा सकाळी 20 आसा रातचो 20 आसा म्हाका दिसता डॉक्टर हय आता तुवें जो प्रश्न केलो म्हाका की डायबिटीज जांकां आसता जे कोण कंटिन्युअस मेडिसीन किंवा इन्सुलिनचेर आसता तेंच्यांनी प्रेग्नंट जावंक जाय का ना
सी डायबिटीस हो विषय आणि प्रेग्नन्सीक तशें साम्य काय ना. तुम्ही जर फुडले नेक्स्ट भुरग्याक जर वचपाक सोदता जाल्यार यू हॅव टू डू इट. बरोबर. देर इज नो ऑप्शन. तुमकां जर दिसता जाल्यार वचूं शकता. पण डायबिटीस तुमच्या कंट्रोलान आसप गरजेचें आसा. सो इफ युअर इन्सुलीन घेऊन जर मॅडम तुझे कंट्रोलान जर डायबिटीस आसा देर इज नो प्रॉब्लेम टू ट्राय फॉर सेकंड प्रेग्नन्सी. आणि सेकंड प्रेग्नन्सी तुम्ही मातशें बेगीनूच करा. तुमचे आता वय वाडटा आसा. बरोबर. सो यू कॅनॉट टेक चान्स. मागीर डायबिटीसा खातीर न्हू पण तुमच्या वया खातीर जे भुरग्यांक कॉम्प्लिकेशन जावं शकता वुंबान आसतना ते येऊ शकता. त्यामुळे इफ यू आर कंट्रोलिंग युअर शुगर व्हेरी वेल गो अहेड मॅडम जी. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी हेजिटन्स फॉर प्रेग्नन्सी. आणि दुसरं म्हणजे ते ऑलरेडी इन्सुलिन घेतात त्यामुळे आय थिंक शी कॅन मॅनेज. फक्त मातशे डोस ऍडजस्टमेंट करचो पडटा. म्हणजे प्रॉपर शी हॅज टू बी अंडर प्रॉपर सुपरविजन. सारकें. करेक्ट. मस्त आमकां डॉक्टर एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो. Hello. या. Okay, doctor, I'm calling from Salsette. My name is Jacqueline. I just wanted to know, like, if you have too much of sweets intake, does it increase your risk of diabetes? Yes, it's a very good question, madam. Okay, now see, it's like this. As I told you in a short thing, आता कोकणीत सांगता हांव तुमकां आतांच सांगलेलो पळय. बीटा सेल्स जो प्रकार आसता तो इन्सुलीन तयार करता. बरोबर. सो इफ यू ईट टू मच ऑफ स्वीट थिंग्स तुज्या रक्तान शुगर वाडूंक लागतले हळूहळू करून. आणि बीटा सेल्सांक आनीक मातशें इन्सुलीन तयार करची पडटली ते शुगर जाग्यार घालपाक. सो अल्टिमेटली इन्सुलीन बीटा सेल्स वाडोवन एक दीस अशें येतले की बीटा सेल्स थकूंक लागतले तुजे आणि बीटा सेल्स हळूहळू मरूंक लागतले. त्यामुळे तुका फुडें डायबिटीज 100% जावं शकता तू जर स्वीट्स खावप कमी करनाले. त्यामुळे स्वीट्स तू खावपाचे जितले मॅडम कमी करतले तितले तुझे बीटा सेल्स बरे उरतले आणि ते इन्सुलीन जे म्हणजे इन्सुलीन जे प्रोडक्शन करचे पडटा बीटा सेल्साक ते हळूहळू कमी जर जाय जाल्यार बीटा सेल्स बरे जगतले आणि तुजे इन्सुलीन लेवल्स ऑलवेज बरे उरतले. सो एका टायमार अशें असले की स्वीट्स खाल्ल्यामुळे डायबिटीज जायना पण डायबिटीज जाल्या उपरांत स्वीट्स खावंक फावना. तशें ना. आता शास्त्र अशें आसा की जाता तितले तुमी स्वीट्स हे कमीच करप सो दॅट बीटा सेल्सांक चड वर्कलोड येवचें ना. सो मातशें जाता तितले तुमी स्वीट्स कमी खाल्यार ऑलवेज बेटर मॅडम. अच्छा. आणि अदरवायज असं म्हणजे इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ कॅलरीज किंवा ओबेसिटी जाल्यार सुद्धा स्वीट हे आजकाल सगळेच डॉक्टर रिकमेंड करतात चड खाऊ नये किंवा खाऊ नकात म्हणून. इवन फास्ट फूड्स जे असतात पेस्ट्रीज बी ते मातशे कमीच म्हणजे खंय तरी लिमिटेड फंक्शन बी आहा तेन्नाच हे करप. बरोबर. आता तुम्ही आता सांगले ते अतिशय महत्वाचे कारण मध्ये एक असं फिलिंग आशिल्लें की साखर खाल्यार डायबिटीज जाता अशें ना पण डायबिटीज आशिल्ल्या मनशान साखर खावपाक जायना. बरोबर. आणि ऑन द कॉन्ट्री ते अशें म्हणटाले की पण मिठाचे खाल्यार हायपरटेन्शन जाता. म्हणजे मीठ जर जेवणान चड पळय हायपरटेन्शन जाता. पण आणि हायपरटेन्शन आशिल्ल्या मनशान मिठूय खावपाक जायना. पण आता तुम्ही सांगले की सपोज जर म्हणजे तुम्ही खूप झाले तर ते ओव्हर यूज जाता किंवा म्हणजे त्या बीटा सेल्साचे लोड येऊन तुमकां डायबिटीजचो प्रॉब्लेम सुचता. म्हाका सांगा डॉक्टर हे डायबिटीज आशिल्ल्या मनशांक डायट हो जो आसा आता हांव तुमकां एक अति स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारता. गोंयच्या मनशा खातीर वॉट यूल रिकमेंड. कारण कितें आसा आमचे जे युजली म्हणजे टेक्स्ट बुक म्हणा वॉट एवर दे ऑल म्हणजे आमकां तितले एप्लिकेबल जायना किंवा मागीर ताचो एक जे करपाक जाय ते सोडून सगळे करतात. सो यू टेल मी अ गोवन मनीस जो शीतकडी जेवता जो सदांचो जो आहार आसा तो शीत कडी हो आहार आसा अशा मनशाक हाव यू ट्राय टू पुट हिम अंडर कंट्रोल. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट म्हणजे खूप अंडर अनकंट्रोल्ड आशिल्ले जनरल मनशा खातीर. कळ्ळें. ओके बरो प्रश्न विचारलो. आता नॉर्मली हांव म्हाज्या पेशंटांक कितें सांगता पळयात. दुसरें म्हणजे हांव आनी एक प्रश्न विचारता. ह्या दिसांनी आंब्यांचो सीझन. बरोबर. सो इट्स लायक दीस. सी तू जर गुलाब जामून खावपाक सोदता डायबिटीक मनशान जाल्यार हमखास खावं शकता प्रोवायडेड यू एक्सरसायज फॉर 45 मिनिट्स टू 1 hour डेली. आता प्रकार कसो आसता दोतोर जाणा. आता तू जेन्ना स्वीट खाता पळय लायक इफ यू टेक 1 गुलाब जामून एक साधारण 200-250 कॅलरीज चड खाता तू. बरोबर. आता तितलेच जर तू बर्न करू शकता एक्सरसायज करून जाल्यार हमखास गुलाब जामून सद्दां खाल्यार जातले. आय सी. पण इफ यू कॅनॉट बर्न दॅट कॅलरी जाल्यार तुवें स्वीट शक्यतो टाळूंक जाय. बरोबर. म्हणून आता आमी कितें करतात नॉर्मली सुद्दां हांव म्हाज्या पेशंटांक सांगता तुमकां फंक्शनाक जर खंय वचचें पडलें कोणाचें मुंज लग्न पार्टी हमखास गुलाब जामून पेडो खायात थंय पण दुसऱ्या दिसाच्यान स्ट्रिक्टली परत एक्सरसाइज करपाची रेजिमेन चालू दवरप. बरोबर. 2 दीस खाल्ले 4 दीस बंद केले अशें करूं नाका. एक्सरसाइज हे डेली जावूच जाय. म्हणजे आय जस्ट एड अ लिटल दिस म्हणजे म्हाका दिसता की अशा ज्या मनशांनी पयलीं म्हणजे लग्नाक वतूच गाडी बरी पयस पार्क करप आणि ते खाल्या उपरांत बरें तरी चलत येवप आनी परत एकदां वचून येवप सो दॅट ही विल बर्न द कॅलरीज. बरोबर. यू हॅव टू बर्न द सम हाव. करेक्ट. आनी सेकंडली गो ऑन डायट जे म्हणलें बघा फर्स्ट कशें आसता तो डायबिटीक लोकांक आता बूक लिस्ट प्रमाणे जर वचत रावत जाल्यार कन्फ्यूज जातले. हांव तुका सिंपल डायट सांगता. फर्स्ट थिंग ट्राय टू अवॉइड रायस इन द नायट. अच्छा. कार्बोहायड्रेट जो रायस प्रकार असता तो जाता तितले कमीच रातचे न खाल्यार उत्तम. शीत जेवप कमी रातची तर नाकाच केन्ना 8 दिसांनी एकदा बी कितें उमेदीच आयली मूड आयलो जाल्यार खावपाक घरात. दनपारां सुद्दां शीत 2 मूद रायस हॉटेलान कशें दितात तशें. इट्स नॉट असो डोंगर करून खाल्लो अशें जावंक फावना कित्याक गोंयकारांक खूब सवय आसता की डोंगर कशें करून खावपाचें. सो रायस 2च मूद
चपाती तूप न लायता सुकी फुलके जे म्हणतात रोटी टाईप ते दनपारा खाल्ल्यार बरी. तशेंच रातचे सुद्धा सुकी रोटी कोणाचे पोळ्यो असलेच खावपाचे. बटाट सोडून सगळे भाज्यो खावप बरे. बटाट सुद्धा खाल्ले आता 8 दिसांनी एकदा. फ्रुट्सा भितर मोसंबी, संत्री, ऍपल, पपाया, अंजीर, तोरिंग, जांभळा, आवला हे जे सायट्रस फ्रुट्स जो म्हणतात आंबट फ्रुट्स ते खावप बरे. बाकीचे फ्रुट्स सुद्धा खाल्ले आता केळे, चिकू, आंबो हो जो आता विषय काढला आंब्याचो ते सुद्धा खाल्ले आता. मे बी वन्स अ वीक 2 शीर 1 शीर असे खावप. चडी त्या आंब्याच्या भरोश्यार रावपाचे ना. तशेंच डायरेक्ट जे स्वीट्स असतात ते टाळूंकच जाय. आणि फिश करी रायस जो आसा, करी जो प्रकार आसा तातूंत कोकोनट चड वापरतात. सो शक्यतो कोकोनट प्रकार सुद्धा कमी करप. कारण एज आय टोल्ड यू डायबिटीस हो कार्डियॅक इक्विलंट म्हणजे केन्ना ना केन्ना फुडें हार्टाचे येऊच शकता. त्यामुळे कोकोनट करी सुद्धा कमी वापरप. जास्त डाळ, व्हेजिटेबल सलाड, सूप्स, फ्रेश फ्रूट सलाड असले प्रकार खाल्ल्यार व्हेरी उत्तम. तशेंच केन्नाय उपमा, इडली, डोसा असे खाल्ल्यार जाता. एक ग्लास भर दूध व्हेरी गुड फॉर देम. एग जर खावपाक सोदता जाल्यार एग व्हायट जे आसा बॉइल्ड एग व्हायट ती बरी येलो पेक्षा. सो असे जर सिस्टमॅटिक डायट दवरीत जाल्यार 100% यू कॅन डेफिनेटली म्हणजे ही कॅन एन्जॉय गोवन फूड एज वेल एज लिव्ह अ व्हेरी हेल्थी लाईफ. एब्सोल्युटली. अच्छा डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो या डॉक्टर हांव महेश परवार विचारात महेश बाब. नार्वेच्यान उलयतां. विचार. म्हाज्या आईक हें आसा डायबिटीज. तिका जवळ जवळ 60 वर्सां जालां. तेका आतां कितें अशें खावपाचें पडटलें? राव एक म्हाका सांग. आनी हॅलो हॅलो हय आयकता सांग. आनी दुसरो प्रश्न आसा. हांव ते दीस डॉक्टरा कडेन गेल्लो तेन्ना हांवें म्हाजी बेश्टी डायबिटीज चॅक केल्ली. म्हाजी एज आसा 28. तेन्ना म्हाका 130 दाखयताली डायबिटीज. हे उपाशी पोटान काय खाल्या उपरांत? उपाशी 130 दाखयताली. तेन्ना ओके नॉर्मल आहा का चड आहा का कमी आहा हें कळपाक जाय. हा बरें. म्हाका एक म्हणजे तुम्ही पहिलो प्रश्न विचारला त्या प्रश्नाचे जाप ऑलरेडी आम्ही तेच आता उलयताले की डायट कितें आसता. आणि डॉक्टरांनी बरेच स्पष्ट सांगिल्लें आसा कितें खावपाक जाय. कारण हांवें सामको प्रिसायज क्वेश्चन विचारलो तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन की गोंयच्या मनशा खातीर. कारण आमी जे टेक्स्ट बूक वापरता त्या सगळ्या टेक्स्ट बुकान एक वेगळो पॅटर्न आसता. आमचो आहार गोंयकारांचो कसो आसचो कितें ताणें खावं येता. म्हाका ह्या प्रश्नाक ऑलरेडी जाप दिल्ले आसा. दुसरो प्रश्न ताणें विचारलो तो सुद्धा आपली शुगर 130 आसा. हांव म्हाजे सगळे व्ह्युअर्सांक सांगपाक सोदता की डायबिटीसचे 2 आंकडे सगळ्यांनी लक्षात दवरूंक जाय. लेटेस्ट जे स्टँडर्ड आसा त्या प्रमाणे. एक म्हणजे फास्टिंग शुगर म्हणजे उपाशी पोटार म्हणजे कितें मिनिमम 8 वर फास्टिंग आसूंक जाय. म्हणजे रातचे जर तूं 9 भितर जर जेवशीत जाल्यार सकाळी 7-8 या दरम्यान जर ब्लड काडशीत जाल्यार तुजे व्हॅल्यू 100 भितर आसूंक जाय. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. 100 मिलीग्राम पर्सेंट फास्टिंग शुगर. आणि भरलेल्या पोटार म्हणजे सारखे खाऊन 2 वरांनी सारखे जे चेक करता ते 140 भितरच आसूंक जाय. आता महेश बाब तुझे जर 130 फास्टिंग आसा. फास्टिंग म्हणजे खूप जणांची गलत फहमी असता. म्हणजे चपाती खावप ना आणि चा पिवन वचप ही चूक. फास्टिंग म्हणजे सामकी फास्टिंग चा सुद्धा पिवप ना. सो चा पिनासतना जर तू गेल्लो असत आणि जर तुझे जर 130 असत जाल्यार आय वूड रिक्वेस्ट तुका डायबिटीज आसा समजूनच तुवें 4-8 दीस सारखे एक्सरसाइज डायट कंट्रोल बी कर आणि परत मागीर टेस्ट कर. बरोबर. आता हांव एक सांगपाचो दोतोर इन अ शॉर्ट की आजकाल एक स्पेशल डायबिटीज टेस्ट आसा जी आमी नॉर्मली सगळ्यांक करपाक येता. फक्त फास्टिंग आणि पोस्ट पॅरेंटाचे भरोसे रावनात. एक ग्लायकोसिलेटेड हिमोग्लोबिन एक स्पेशल टेस्ट येता. बरोबर. त्या टेस्टीक सगळे लॅबान साधारण 250-300 रुपये असतात. चड म्हारग सुद्धा ना. ती टेस्ट सगळ्यांनी करूंक जाय. कारण त्या टेस्टीन आमकां तुमचे 24 वरां कशें शुगर कंट्रोलान उरता की ना हे कळटा. इट इज कॉल्ड HbA1c टेस्ट विच इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर ऑल डायबिटिक्स टू बी डन. बरोबर. फाल्यां हांव सुद्धा माझ्या क्लिनिकेन पेशंट जेन्ना शुगर घेऊन येता 100 आयलो जाल्यार ताका HbA1c करपाक येता. कारण HbA1c त्यांचे मागीर 250-300 असतं. बरोबर. म्हणजे व्हॅल्यू प्रमाणे 9-8% असे असतात. त्यामुळे इट इज रॉंग. 100 तुमचे नॉर्मल फास्टिंग असल्यावर जर हे जर हाय असत जाल्यार सुद्धा 24 वरां तुझे कंट्रोल उरना. तुमकां इधर गोळ्यो वाडोवचे पडत किंवा आणि नवीन स्टायलचे कितें वखदां बिखदां इन्सुलिन स्टार्ट करचे पडत. So Mahesh Bab, this is the answer for your question. Please do diet control and do one more test again after 8 days and see. अच्छा डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो 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 प्रश्न विचारात. हॅलो हां हांव बिचोलींच्यान सुभाष पै उलयतां. सुभाष पै बाब विचारात प्रश्न. हय प्रश्न विचारात. म्हाका हांव बायपास जावन म्हाका 7 वर्सां जालीं. हय तेन्ना हांव आतां म्हाका डायबिटीस आसा आनी हांव सकाळच्यो 2 गुळयो घेता. दनपरची 1 घेता आणि सांजच्यो 2 घेता. मातसो टीव्हीचा आवाज कमी करा आणि कसले गुळयो घेता ते सांगा. 5 गुळयो घेता हांव. नांवां सांग. गुळयेचे नांव कितें? गुळयेचें नांव सकाळचें घेता ते ग्रिमिफ्लॅक्स.
बरें तांचो प्रश्न म्हाका तितको सारको कळूंक ना तो आनी कसले गुळयो घेतलो तेंकां नांव कितें म्हटलें तें सारकें हांवें आयकूंक ना. कट जालो तो फोन. डॉक्टर म्हाका दिसता तांचो कॉल आमकां आतां येतलो अशी आमी अपेक्षा धरया. एक ल्हानसो ब्रेक घेवन परतून सुरू करूया.